समिधा कुकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांबली पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्राखाला येवपी हडफड्यातल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरात पातळी बांदावळ केली मातये बरवण। या नादी क्लबान 25 लोकांचो घेतिल्लो जीव। थायलंडाक पळून गेल्ल्या सौरभ आणि गौरव लुथराक काढली ब्लू कॉर्नर नोटीस, जाल्यार 2 जणांचेर काढल्या लुकआउट नोटीस। श्रीस्थळ काणकोण गावात एका व्हडल्या सोऱ्याच्या टाकयेंतलो वेस्ट सोडला उक्त्यार। लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ, आमकां ही वेस्ट हांगा नाकाच, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन अधिकृतपणान केल्या युतीची घोषणा। काँग्रेसीन देंवयल्या 36 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात। गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघात उमेदवार केल्या उबे। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन केली तिसरी वळेरी जाहीर। काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डान मोर्जे आणि खोर्ले मतदारसंघातल्यान एकामेकाड आपापले उमेदवार केल्यात उबे। गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस म्हणटात इट्स फ्रेंडली फाईट। महाजनकीचो वाद सोडोवपाक सरकाराक आयला अपेस। मयेच्या कारबोटकार गटान घेतला जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय। आता पळयात खबरो विस्तारान। राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्राखाला येवपी हडफड्या वाठारांत आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरात अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये बरवण करपाक सुरवात केली। ह्या नादी जुलयात लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली, पण उपरांत ताची पुनर्बांधणी केली। पळयात। राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्राखाला येवपी हडफड्या वाठारांत आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरात अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये बरवण केली। या नादी जुलयात लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली, पण उपरांत ताची पुनर्बांधणी केल्ली। हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू असताना फ्लेअर गनाचो वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागिल्लो। छप्पर लाकडाचे आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतिल्लो। या उज्यात वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत गोंयांत तिडकीचे ल्हार पातळिल्ले। या संदर्भात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केला, जाल्यार आनीकूय अटक जावपाच्या मार्गार आसा। क्लबाच्या दोनूय धनयांनी भारता भायर पळ काडिल्ल्याचेय मुखार आयले। आमकां सिन्स वी आर टुरिजम डिपार्टमेंट वी आर ओनली कन्सर्न्ड विथ द एनक्रोचमेंट ऑन द बीच, सो वॉट एवर एनक्रोचमेंट इज देयर टुवर्ड्स द बीच साइड वी आर गोइंग टू डेमोलिश। So this is a illegal encroachment on the beach. Yes. कितले एरिया सर एन्क्रोच केला 198 square meters. 190 त्यांना नोटीस बीन पयलीं गेल्ली काय आता This is the many times they have done it in the past. In July we had already demolished it. Now again we are demolishing it. So त्यांच्यानी डेमोलिश करून परत परते बांधले. ओके आणि बाकीचो आता वयलो स्ट्रक्चर जो आसा तो उडयतले आख्खो उडयतले ना we are only concerned towards the encroachment on the beach side. बीच साइड ते मागीर दुसरे डिपार्टमेंट concerned department has to do it. ओके So encroachment is not the first time. This is most of the times encroachment केल्ले वयता आणि तुम्ही परत ते डेमोलिश करत वयता। किती स्ट्रिक्ट आणि फायनल ॲक्शन घेतले वयता? आणि नाही परते बांधकर म्हणजे we'll have to take demolish it only and take action. कित्याक सांग सर आता कित्याक एकदा डेमोलिशन केलें डिपार्टमेंट आनी परत डिपार्टमेंट डेमोलिशन करता पण तेजेर कांयच परमनंट हे काय ना तेजेर कित्याक सांग जर अशें वायलेशन करीत रावलो आनी डिपार्टमेंट येवन मोडीत रावलो तेकाय हे अशें दिसना। Many times we have done it before. Now we are doing it again today. सर हे स्ट्रक्चर आसा का आनी स्ट्रक्चर आसा आयज? ना हाजेरूच आसा सद्याक ओनली दिस वन. सो आनीकूय स्ट्रक्चर आसतली फुडें बीन अशी ना, जर एन्क्रोच करता जाल्यार? If we get complaints in the future, we'll obviously will take action. नमस्कार, हांव सध्या वागातोर बिचाचेर ज्या जाग्याचेर रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा थंयसर, आणि सध्या तुमकां खबरूच आसतलें की हाचे जे ओनर आसा गौरव आणि सौरव लुथरा हांचे हे रेस्टॉरंट आसा आणि आता टुरिझम डायरेक्टराच्या आदेशानुसार कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार हांगासर आता सध्या हे जे रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा हे खंय तरी आता डेमोलिश केले वयतले। या रोमियो लेनाचे जे रेस्टॉरंट आसा हेजे जे स्ट्रक्चर आसा हे बीच लायनीक खंय तरी येवन एनक्रोच केल्ले आसा। त्याच कारणाक लागून खंय तरी जे एनक्रोच केल्ली जी स्ट्रक्चर आसा ती टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या तर्फे हांगासर हे इल्लिगल जे स्ट्रक्चर आसा हे डेमोलिश केले वयतले। सध्या हांगासर जी कन्सर्न अथॉरिटीज जॉयंट मामलेदार तसेच डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आणि जी बाकीची जी कन्सर्न अथॉरिटीज आसा ती सध्या हांगासर पाविल्ली आसा डेमोलिशन करपा खातीर। सध्या काही वेळातूच हांगासर JCB पावतली आणि डेमोलिशन जे आसा ते हांगासर केल्ले वयतले।
याची जी पुरा डेमोल्युशनची जी अपडेट आसा आमी काही वेळातूच तुमकां दिले वयतले गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. थायलंडाक पळून गेल्या लुथरा भावांचेर पुलिसांनी 2 ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केल्यात. तशेंच अजय गुप्ता आणि सुरेंद्र खोसला सयत हेर 4 व्यक्ती आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. आता मेरेन ह्या प्रकरणात हंजून पुलिसांनी 5 जणांक अटक केल्यात. निलंबित केल्ल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी जाली जाल्यार हडफडेचे आदले सचिवान अजून पुलिसांच्या समन्साक जाप दिवंक ना अशी माहिती गोयची पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मान दिली. So, as we had informed you earlier also on the registration of case, after the incident, all the agencies had reached to the spot, police, fire and the concerned officials, and that 25 dead bodies were taken to the hospitals immediately. And as far as the investigation is concerned, we have arrested till now 5 people. All are from the management of the nightclub. And regarding the owners and the partners of the concerned nightclub, we have opened the LOCs and the blue corner notice, and coordination with CBI and Interpol is also going on so that we apprehend them, and they brought the 2 of them who fled India. We are in the process of getting them back to India, and the other accused also which are in our radar, teams have been formed and sent to different parts of the other states also, and we are after them to put them behind. He is one of our accused. We are after him, and we've opened his LOC also. We've issued warrants against all 3 of them. आपको ये बताया मैंने कि उनकी LOC खोल दी गई है, वो लोग इंडिया में नहीं हैं, और हम लोग CBI और इंटरपोल की मदद से उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करें. But how do they flee away? They were in Goa by this No, course they were of time. not in Goa on the incident. श्रीस्थळ काणकोण पंचायत वाठारात कितलीशीच वर्सां जाली एका व्हडल्या सोऱ्याच्या टाकयेंतलो वेस्ट गांवचेर टिकिंग टायम बॉम्ब जावन रावला. आता ह्या टाकयेंतलो बुरसो वेस्ट कुशीकच खड्डो मारून सोडिल्ल्यान गांवांत बुरसो वास पातळा. तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन आनी सैमीक नाशाडी जावपाचो धोको निर्माण जाला. थळाव्या पंचायतीक कळनासतना ही कामां चलिल्ल्यान सरपंचान खर तिडक उक्तायल्या. गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या आदी लेगीत श्रीस्थळ काणकोण पंचायत वाठारांतलो हो टिकिंग टायम बॉम्ब उजवाडाक हाडला. कितलीशींच वर्सां जालीं थळावे ह्या टाकयेचेर कागाळी करत आशिल्ले, पूण तांकां फक्त पोकी आश्वासनांच मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आता तर पंचायतीक विश्वासात घेनासतना ह्या टाकयेंतलो वेस्ट काडपाचें काम उक्तेपणान चलिल्ल्यान थळाव्यांनी आनी पंचायतीन सुवातेर वचून बोवाळ केलो. तशेंच संबंदितांक धारेर धरले. हो वेस्ट ह्या नादी लेगीत लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करतलो आनी आजून मेरेन करत आसा. आता तर हो वेस्ट उक्त्यार सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन आनी सैमीक नाशाडी जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावपाची मागणी केल्या. आयज जो हांगाचो इश्यू जाला मॉलेसिसाचो, त्या खातीर फाटले कितलेशे म्हयने आमी प्रयत्न करताले पूण कांय मेळनासले. आतां JCB वाल्या कडल्यान नंबर घेवन तेंचो जो बायर आसा त्या मॉलेसिसाचे, रेणुका ट्रेडलिंग म्हणून तेजी कंपनी, अनिल म्हणून कितें तर नांव तेजें. सो आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केलें, ताका कॉल करून तेजे कडेन बेश्टेच उलयले की आमी तेजी हितचिंत कशें करून. तर तेणी उलयता सगळी इन्फॉर्मेशन दिली की हितून भितर सगळी सरकारी यंत्रणा शामील आसा, मंत्री आसा, मुख्यमंत्र्याचें सुद्दां नांव घेतलें. तेतूंत कितें तथ्य आसा काय आमकां खबर ना, पूण सद्याक तरी जशें कळ्ळां. आनी मागीर तेजे नंतर मागीर आमी परत प्रयत्न फोन मारलो, लावडार घातलो. डेप्युटी कलेक्टर आसलो, मामलेदार आसलो, तेंच्या मुखार तेंच्यांनी सरळ सांगलें की आपूण सगळ्याच्या कॉन्टॅक्टान आसा आनी जर कितें जालें जाल्यार सगळे तेल लायत म्हणटा तो. आपूण डायरेक्ट CM कडेन उलयतलो म्हणटा. सॉलिड बेस में लिक्विड बेस में मालूम नहीं पड़ा, उसके लिए वो निकाल के ऐसा नहीं रहे, ऐसा नहीं वो 6 महीने पहले वो इशू रेज हुआ था. अभी तक आज इसी पॉइंट पे है आप लोग? नहीं, एक्चुअली लेटर हमको मिला, उसके बाद ही हम चालू था. लेटर मिलने में लास्ट वीक ही लेटर मिला सर हमको, 10 days बिफोर लेटर मिला. क्या करने के लिए दिया था वो लेटर? डिगिंग करने के लिए दिया था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेटर दिया था. हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल किस बेस में, सॉलिड है लिक्विड है मालूम नहीं पड़ रहा है सर. उसके लिए अगर फायर होगा नहीं होगा वो भी मालूम नहीं पड़ता है.
उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद यही बोला मेरे को, चेक करने के लिए हाँ, वाटरप्रूफिंग हाँ, चाहिए ना हाँ, हमारा। हाँ, कल हाँ, हम फायर को भी किया था सर, कल वो पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम रेडी कर रहे हैं, वो पूरा लेके जाएगा सर, जो कुछ मटेरियल हम नीचे नहीं छोड़े। तुम बोल रहे हैं ना चेक करने के लिए, तुम्हारा वो वाटर खुदाई कौन गया? कल फायर इंजन को बुलाया था, नहीं फायर छोड़, वो खुदाई कौन गया? वो ट्रांसपोर्ट तुम्हारा कौन आदमी खड़ा इधर खड़ा था? एक आदमी भी खड़ा नहीं सर, त्यांनी चालत असलं कैसा नहीं सर, वो जबाबदार हम बोलत ना, आपको मालूम नहीं ना वाटरप्रूफिंग कौन? एक आदमी नहीं है इधर तुम्हारा। 4 इंच नीचे गया। अभी मिट्टी डालने के बाद थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, बरं एक काम करा वो सब जमीन में जाएगा ना। कितें एसिड डिस्चार्ज केल्ले आसा हांगा आनी ते आमकां कांयच खबर नासलें, आज कळ्ळें म्हणून आमी आयले हांगा आनीक पळयल्यार सगळे फोंड मारून हे हातून भितर घालपाक मेळना. सो आय विल इश्यू डॅम ऑर्डर टू स्टॉप दिस. हे जे आता ही गोष्ट जी झाली पण आमकां काय खबरच नाही. एक्सकवेशन करून ऑलरेडी हांगा हे पीट तयार करून डिस्पोज करपाची तयारी जाल्ली आहा आनी खबरच ना. आज हे बाबा सगळ्याचे बॉल जाता आमी कितें पळोवपाक मेळना म्हणून जाल्यार हांगा वेगळे घडलेले आसा आनी हे एकदम हानिकारक आसा. हे हेल्थाक कशें माल पडपाक शकता आनी हे जर तेमी जर आज हेजे नजर पडनाशिल्ली न्ही जाल्यार हे अशें हांगच्यान वाट करून दिन सकयल नाला वचून सकयल न्हंय मेळटा आशिल्लें. हे न्हंय मेळून ते न्हंय आनी दरी आमगेल्या हांगा राजबाग तारीर एक कडेन जाल्ले आसा थंय फूल न्हंय हेजान नुस्तीं सुद्दां मरून वयर पडटा आशिल्ली. हांगा क्या चलता है वो सालों को मैं देखता है, मैं सीएम से बात करता है, ही भाषा कॉन्ट्रॅक्टर आली त्या सायडीन दवर. आता इश्यू कितें आसा, ही जी टाकी मारून दवरला हें जें उदक आसा तें ऑलमोस्ट 6 इंच कालच्यान देंवलां आसतालें सकयल, परत आज फिलिंग केलें तेन्ना 2-3 इंच भरला. हें सगळें जमनी भितर वचून पयलीं म्हणल्यार ही ग्रिनरी आसा ती डॅमेज जातली. सगळें उदक भितर वचून सकयल व्हाळां वतलें, शेतां वतलें, मागीर दर्या वतलें. हेजेर कोण एक्शन घेवपा ना. आतां आमदार येवन गेलो, हेका कोणा हें कर तें कर, हेका लेटर कर तेका लेटर कर, लेटर करून हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना. हे ताबडतोब पंपिंग करून व्हरून खंय तरी डिस्पोज करपा जाय. पण आयज दुर्दैवान तुगेलो काल सान तुगेली डिगींग चालू आसली, कोणाक कितें करता काय खबर ना. पयलो अकस्मात तेंच्यांनी आख्खो पळय फूल मोलेसीस हिंगा डिस्पोज केलो. म्हळ्यार हेजे अर्थ कितें तुगेलो एडमिनिस्ट्रेशन हिंगा काणकोणाक धरलो तर हांव म्हणटा एक सामकें कॉलेप्स जाल्लें आहा. कांयच कोणाक वालोर ना, कोणाक किंमत ना, काय ना. आयज तो तुगेलो ओपनली नांव घेता, कोणाक काबस्ताद आहा तुगेली ओपनली नांव घेवपाक. पळोवपाक शकता हांगा जे आसा डंप केल्ले आसा आनी अशें भायर सोडपाक जे आसा तेंच्यांनी वाट दवरली आसा. आतां सकयल न्हंय आसा, वळ आसा, समुद्राक जें आसा हें वचोन मेळपाक शकता आनी आमची सगळीं झाडां आसा तीं काबार जावपाक शकता. हांव सरकारा कडेन मागता की तेमी बेगीनच्या बेगीन हेजें सोल्युशन काडचें. सरकार कितें करता म्हाका खबर ना. हें कित्या खातीर अशें करून दवरला, आमची लोकांक त्रास करपा खातीर हें कांयच समजना. बेगिनल्या बेगीन तें जें आसा तेमी हें डंप केल्लें सुद्दां टँकरां भरून जें आसा तेमी भायर व्हरचें. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपण. गोंयांतल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आपली 3री आनी 4थी वळेरी जाहीर केली. 3ऱ्या वळेरेंत 13 जाल्यार 4थ्या वळेरेंत 4 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. मजगती युती आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान मोर्चे आनी खोर्ले मतदारसंघांतल्यान एकामेकांड आपआपले उमेदवार उबे केल्यात. हे विशीं काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक विचारल्यार ते सांगतात इट्स फ्रेंडली फायट म्हणून. पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या. वेंचणुकेक लागीं 11 दीस उरल्या. हेच फाटभुंयेर काँग्रेसीन उमेदवारांची 3री वळेरी जाहीर केली. तातूंत उत्तर गोंयांतल्यान 6 जाल्यार दक्षिणेंत 7 मेळून वट्ट 13 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंयांतल्या हरमल मतदारसंघांतल्यान नेटी फर्नांडीस, मोर्जे प्रियंका दाबोळकार, शिवोले रोशन चोडणकार, शिरसय निलेश कांबळी, खोर्ले ग्लेन काब्राल, सेंट लॉरेन्स उज्वला नायक. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या नुवे मतदारसंघांतल्यान एन्थनी ब्रागांझा, कोलवाच्यान वेनिसिया कार्वालो, बाणावले लुइसा पेरेरा रॉड्रिग्स, दवरले फ्लोरियानो फर्नांडीस, नावेले मेलिफाव कार्दोजो आनी धारबांदोडा दिनानाथ गांवकर हांकां उमेदवारी दिल्या. मजगती आतां जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं युती आसा. पूण खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघांनी दोगांयनी एकामेका आड आपआपले उमेदवार जाहीर केल्यात आनी प्रचारूय नेटान चालू आसा. हे विशीं काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक विचारल्यात ते सांगतात इट्स फ्रेंडली फायट म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मये गांवांत परत एक फावट महाजनकीचो वाद वयर सरला. महाजनकीचो वाद सोडोवपाक सरकाराक अपेस आयला असो दावो करून कारबोटकार गटान येता ते झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतला. मंगळारा मया घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत यशवंत कारबोटकार हांणी ह्या निर्णयाची म्हायती दिली. महाजनकी मेळची म्हणून फाटलीं 57 वर्सां कारबोटकार गटाचो संघर्श सुरू आसा. न्यायालया कडल्यान न्याय मेळ्ळा, मात देवस्थान समिती आनी सरकार काना मनार घेना असो कारबोटकार गटाचो आरोप आसा. केळबाई देवस्थानाचो वाद खूब वर्सां मेरेन चलता. खूब वर्सां मेरेन म्हणजे 1968 पासून कोर्टात
तर 1968 कोर्टान केस घातलेली आमच्या फावरार जाली. परत गोंयची सगळी कोर्टां सोंपली तेंच्यांनी अपील करून एकूय केस त्यांच्या फावरार जावंक ना, कोणाच्या परब कमिटीच्या फावरार जावंक ना, सगळ्यो आमच्याच फावरार जाल्यो. निमाणे सुप्रीम कोर्टाची ही 68तली केस आणि सगळी कोर्टां जावन मागीर ही हायकोर्टाची केस आणि मागीर निमाणी ही सुप्रीम कोर्टान एंट्रीच केस घेवन कोर्टां सोंपली. तेज्या उपरांत आमकां माजनकीच्या लिस्टान तेंचें नांव घालूंक जाय आसलेलीं, ती घालूंक ना म्हणून आमी वाट पळोवन मागीर तांकां अरेस्ट कर म्हणून दिवचें केस घातली. आमी CMा कडेन गेले आनी CMाक बरोबर सगळें सविस्तर बरयलें आनी दिलें कितें 57 वर्सांचो रेकॉर्ड सगळो दिलो पेपर हे सगळे आनी ताका सांगलें दोतोर हे वाच मागीर म्हाका फक्त 15 मिनटां टायम दे, आतां नाका तुका फोन कर केन्ना जाता तुका देवस्थाना संबंदी म्हायती सांगून मागीर वाच कितें जालां तें आनी निर्णय घे. आमी 57 वर्सां जालीं, आमचे जाणटे सगळे मेले सगळे देवान करून. तर तेणी 3 फावटी आफयता तुका म्हणून सांगलें आनी आफोंक ना. आमी मागीर एक आमचो किशोर नायक गांवकार आसा ताका ही आयडिया विचारपाक गेले. तेणें आमकां सांगलें की तुमच्या सरकाराक बंद केल्या शिवाय तोंड बंद केल्या शिवाय तुमचें काम जावचें ना कोर्टान. म्हणून आमी कितें निर्णय घेतलो आतां की आतां हें इलेक्शन येयल्लें आसा, ह्या इलेक्शनाक बहिष्कार घालचो. तरी आमची घेता जाल्यार पळोवया धाड म्हणून आमी त्या खातीर आतां सगळें आमचें सगळ्यांचें मत अशें आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करचें ना. मयेच्या श्री बाळवंश देवळांतल्यो देवदेवतांच्यो पोरण्यो मुर्त्यो आता राजाच्या वस्तू संग्रहालयात पळोवपाक मेळटल्यो. ह्यो मुर्त्यो विसर्जीत करिनासतना देवस्थानान त्यो पुरातत्व खात्याचे स्वाधीन केल्यात. पळयात पुराय बातमी. मये बाळवंश देवस्थानान घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयाक लागून ह्या देवळांतल्यो पोरण्यो मुर्त्यो आता गोंयच्या वस्तू संग्रहालयात पळोवपाक मेळटल्यो. देवळांत नव्या मुर्त्यांची स्थापना केले उपरांत पोरण्यो जांकां 3 दशकांचो इतिहास आसा ह्यो मुर्त्यो बाळवंश देवळांत दवरिल्ल्यो. मंगळारा इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांचे हाजिरेत देवस्थानान ह्यो मुर्त्यो पुरातत्व खात्या कडेन सोपयल्यो. देवस्थानाचो हो निर्णय हेर देवस्थानांनी देख घेवपासारको आसा अशें राजेंद्र केरकार हांणी म्हणलां. आयज गांवकरवाडा हे बाळवंश जे देवस्थान आसा त्या देवस्थानची सगळी समिती जी आसा तेंच्यांनी गोंयान एक देख दिवपी काम केल्लेलें आसा. ते म्हणजे तेंच्यांनी हांगासर जेन्ना नवीन मुर्ती प्रतिश्ठापना केली तेन्ना तेंच्यांनी ज्यो जुन्यो मुर्त्यो आसल्यो, खरें म्हणजे जुन्यो मुर्त्यो ज्यो आसा तांकां जवळ जवळ 3 शतकांचो इतिहास आसा आनी अश्यो मुर्त्यो ज्यो आसा तेंच्यांनी हांगासर सुरक्षीत दवरून त्यो आतां राज्य पुराण वस्तू संग्रहालय जे आसा पणजी तेंच्यो ज्यो अधिकारी आसा मनीषा गोयेकर हांगासर येयल्ले आसा तर तेंच्या वांगडा बाकीचे जे पदाधिकारी आसा तर तेंच्या उपस्थितीन ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो तांकां दिताल्यो. आनी हांव हे कारबोडकर कुटुंब आसा हांगासर जे मये गांवच्या इतिहासान तेंचें म्हत्वाचें स्थान आसा, मये गांवची संस्कृती आसा तितून तांकां म्हत्वाचें जागा आसा अशा लोकांनी हो एक दूरगामी निर्णय जो आसा तो घेतलेलो आसा. गोंयान कितें जाता की जेन्ना एखाद्या मंदिराची स्थापना जाता आनी थंय जेन्ना नवीन मुर्त्यो स्थापन करपाच्यो प्रतिश्ठापना करपाचे लोक ठरयता तेन्ना त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो सरळ व्हरून एक तर न्हंयन नाजाल्यार बांयन नाजाल्यार तळ्यान सुट्टा. पूण हांव ह्या पुराय कारबोडकर कुटुंबीय जे सगळे आसा तांकां नमस्कार करता की तुमी हो आमचो गोंयचो जो वारसो आसा जो उदका पोंदा वयतालो आसलो जो नश्ट जातालो आनी फुडल्या पिळगेक कारबोडकर समाज कितें आसलो हांगा मया ताचो पुरावो कितें. हें देवूळ जें आसा हें देवूळ तुमी नवीन बांदलेलें आसा पूण तुमच्या अस्तित्वाचो पुरावो कितें जाल्यार ह्यो मुर्त्यो आसताल्यो आनी ह्यो मुर्त्यो तुमकां कितल्यो वर्सां तुमी ह्या गांवांत आसा तें स्पश्ट करताले. त्यो वारसो जर हें दायज जर आमी उदकान उडयलेले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या समाजाचो इतिहास आसा तो बी उदका पोंदा वयतलो. आमचे जाणटे हांगासर त्या इल्लिस्ट्रेटची खोप कशी आसलेले आनी तितून ह्यो मुर्ती आसलेल्यो आनी ते पुजा सगळें करता ते आमी तशें चालू दवरले आनी आमचे कडेन शक्य जाता म्हणून आमी आतां व्हडलें देवूळ केलें. आमकां दिसलें की ह्यो मुर्ती आसा त्यो गाडया करून आमी विसरून घेतले. आमकां म्हायती दी म्हणून ती म्हण तेणी सांगलें तुमी बाळवंश म्हणटा काय ना तो हो देव तुमच्या पुरसान तुमचो पुरुश दिगेक आसा त्या पुरसान हो तुमचो देव पुजला असो
कितें आनी हे तेजे सगळे बाकीचे वांगड आसा कोण ते आनी आमी गाड्या घाले आमकां थंय व्हडलें करूंक जाय म्हणजे व्हडलें करूंक जाय जाल्यार आमी त्या तुका थंयसर गेले आनी हें सगळें त्या मनशाक हांगा हाडलो आनी हें माप दिलें आनी आमी तें व्हडलें करून थंय आतां लायिल्लें आसा व्हडली मूर्ती. आमच्या देवस्थान कमिटीन जेन्ना आमचे कडेन संपर्क सारलो ताच्या उपरांत आमी ह्यो मुर्ती व्हरपाक आयिल्ल्यो आसा. एक गोंयान एक बरें एग्जाम्पल दिलां ती राज्य वस्तू संग्रहालयान ह्यो मुर्ती दवरपाचेर तांच्यांनी ह्या देवस्थान समितीन म्हणजे एक बरें दायज अशें गोंयचें संवर्धन करपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांवच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या कॅन्टीनाचो सिवेज चेंबर ओव्हरफ्लो जाता. हाका लागून कार्यालयात येवपी नागरिकांक त्रास सोंसचे पडटात. लोकांक घाणेऱ्या उदकांतल्यान वचचें पडटा. सरकारान इमारतीच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें आदलो महसूल मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा सांगता. देखून जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या कॅन्टीनाचो सिवेज चेंबर ओव्हरफ्लो जाता. हाका लागून कार्यालयात यो वच करपी नागरिकांक त्रास जाता. सगळ्या साधन सुविधा सयत कार्यालयाची इमारत आपल्या कार्यकाळात बांदिल्ली अशें आदलो महसूल मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा सांगता. पूण सरकार ह्या इमारतीची सारकी देखरेख करिना. कार्यालयात येवपी लोकांक सिवरेजच्या घाणेऱ्या उदकांतल्यान वचचें पडटा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी डिसोजा हांणी केल्या. हे कलेक्टर ऑफिस हे आयज येदो व्हडलो हो प्रोजेक्ट हो आयज आमकां दिश्टी पडटा. हो आमच्या टायमार रेडी जाल्लो आनी आमीच केलो. आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हण आसले आनी सगल्यो फॅसिलिटी सारक्यो बऱ्यो फॅसिलिटी आमी ह्या कॉम्प्लेक्सान दवरल्यो. आयज भरपूर दशा हेजी जाल्या. हेका पळयतलो कोण ना. आतां तुवें म्हणलां तिळा घाटर हो सगळो तो हांवता. आयज तर जरी तर हेच भाशेन गटर जे दुसऱ्याच्या हितूंतल्यान तर घोवतालो रस्त्या वयल्यान खंयच्या दुसऱ्या हितून वयतालो जाल्यार तुमी आयज गव्हर्मेंट हे तेजे उदकाचें कनेक्शन काट करून वयता आसले. पण आतां हे कोण काट करतलो. कायदे म्हणटा ते सगल्यांक सारखे आनी कायदे म्हणटा ते सगल्यांक सारखे आसूंक जाय. गव्हर्मेंट जावं सेमी गव्हर्मेंट जावं ओ पब्लिकाक जेन्ना पब्लिकाचेर एक्शन घेता तेन्ना ही कित्याक न्हू ही म्हणटा ती एक चड वास्ट लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. अरे आयज लोक ह्या कॉम्प्लेक्सान ह्या हितून येता कलेक्टरा बोगले येता मामलेदारा बोगले येता हिंगे येता आनी लोक ह्यात ही परिस्थिती पळयता. आयज तुमी म्हाका विचारलां ते सारखे. ह्या प्रोजेक्टान आमी सगळे फॅसिलिटी रेडी करून दवरल्या आनी सगळे आसा. पूण आयज ही दशा जाले कशी. हें जालें कितें. हें गव्हर्मेंटान दोळे उदके करूंक जाय आनी गव्हर्मेंटान हेजेर नदर मारून इमिजिएटली जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इमारतीची सध्या वायट स्थिती जाल्या. ह्या इमारतीत जायती कार्यालयां आसात. पुराय दक्षिण गोंयचे लोक ह्या इमारतीत येता. देखून जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी हरक्युलानो नियासो हांणी केल्या. खूप नॉमिनेशन बोलला हांगा भरता थंय एक आमच्या कॅन्टीनाचे उदक येता आणि सारको वास हो टॉयलेटीचो पासून उदक येता. म्हाका दिसता लोकांक एक मातशें उदक केल्यार रोखडे नोटीस काडटा. आमच्या पंचायतीन आमकां ऑर्डर दिता बेगीन नोटीस काड इन्स्पेक्शन काड अशें म्हणटा. पूण म्हाका खूब आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे आमचे कलेक्टर बिल्डींग इतली बरी सुंदर बिल्डींग सुंदर गार्डन आसा तरी आसतना हे वेस्ट वॉटर येता आनी वासाक उदकाक वास येता. हे म्हाका दिसता हे आमचे इतले कलेक्टर बिल्डिंगेन अशें जावपाक शकत ना. पूण गव्हर्मेंट कितें करता हाजेर नदर मारपाक जाय. भायर कितें वयता गटारांतली वयता ती वेगळी गोश्ट आनी येता तितले लोक आज भरपूर येवन गेल्या हांगा ते चिखलाच्या उदकांतल्यान पासार जावन गेल्या. फाल्यां ते पांयाक लागले जाल्यार कितें इन्फेक्शन जावपाक शकता. कोण जबाबदार याचो. म्हाका दिसता हे इनिशिएट घेवपाक जाय. आनी बाकीचे सगळे हे बिल्डींग ते बिल्डींग काडपाक तयार आहात आमी हे करपाक तयार ना. हे आमची हायजिनीक हे बरें दवरपाक जाय आनी कितें म्हाका दिसता हे तोंडाक म्हणपाक सुद्दां येना आमी सकाळचे टॉयलेट करता तसलें उदक येता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. जपानच्या उत्तर उदेंत वाठारांत सोमारा 7.5 तांकीचो भूंयकांप जालो. ते उपरांत 3 मीटर मेरेन उंचायेची सुनामी येवपाची शिटकावणी जारी केल्या. जपान हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण भूंयकांप थळाव्या रातच्या 11:15 वरांच्या सुमाराक जालो.
ते उपरांत होकड्डो, आओमोरी आणि इवाते प्रांता खातीर सुनामीची शिटकावणी जारी केली. भूकंपाचे केंद्र धडेपासून सुमार 80 किलोमीटर पयस दर्यांत 50 किलोमीटर खोल आशिल्ले. या भूकंपात आता मेरेन 30 जाण जखमी जाल्ल्याची माहिती उक्ताडार आयल्या. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक भ्रष्टाचारा शिवाय परवाने मेळ्ळ्यात हाचेर कोण विश्वास दवरचो ना. जबाबदार कोण हे मुखार येवपाकूच जाय, नाजाल्यार आपूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक कार्यालया भायर आंदोलन करतलो, अशी शिटकावणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. आपल्या मतदारसंघात येदी व्हडली घडणूक कशी घडली हाचे विशीं सत्य जाणून घेवपाचो आपलो अधिकार आशिल्ल्याचें मायकलान सांगलें. Incident which took place at Arpora at the Burj Club. आमी SP नॉता कडेन उलयल्या आनी तेका आमी सांगला की EDAचो लोक आनी आख्खो संवसार गोंया आनी गोवा पुलिसांक पळयता की एक्शन कितें जातलें. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. पयलें आमी हें सांगपाची आनी उलोवपाची गरज आसा. थोडे जाण म्हणटा एक्सिडंट हें जाला म्हणजे जो उजो लागलो तो एक्सिडेंटल लागलो. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. हो उजो जो लागला हेचे फाटल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी ती कितें आहा, कोण 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 जबाबदार आहा हांकां दवरपाची गरज आहा. आनी मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काडल्या की दीस इज द टीम हू इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अँड गीव द रिपोर्ट. हो रिपोर्ट येवच्या पयलीं पुलिसांनी प्रोएक्टीव रावपाची गरज ना. पुलीस हॅव टू बी प्रोएक्टीव इन दीस मॅटर. आनी पुलिसान आपलें इन्वेस्टिगेशन करून प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करून जी नांवां FIRान घालपाची आहा ती घालपाची गरज आहा. हांव अनेकदां इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी. एवरीबडी इज ऑफ गोवा वॉन्ट्स टू नो एंड इंडिया पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू नो वॉट द गोवा पुलीस स्पेशली SP नॉर्थ हेचे अंडर हे इन्वेस्टिगेशन चलता तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी रिपोर्ट करून कितके जाणांक ह्या केसीन भितर घेता आनी कितके जाणांक इन्क्वायरीक आपयता आनी FIR फायल करता आनी तांकां अरेस्ट करता. लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. फ्युचर म्हणजे कोर्ट डिसायड करतलो वेदर दे आर गिल्टी ऑर नॉट. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.